बायणा वाठारात भलायकी केंद्र चालू करून 24 वरां वैजकीय सेवा दिवची अशी मागणी मुरगांवचो उपनगराध्यक्ष सैफुल्ला खान आनी थळाव्या लोकांनी केल्या। बायणा केंद्रांतलो दोतोर रजेर गेल्ल्यान सध्या लोकांचे हाल जातात, त्या खातीर थंय दुसऱ्या दोतोराक धाडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बायणाच्या गुप्तरोग दवाखान्यात फाटलो कितलोसोच तेंप दोतोर नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बारीक सारीक कामां खातीर चिखले वचचें पडटा। 2 साल से हो गया डॉक्टर से नहीं आते हैं। अभी पहला डॉक्टरी चालू होता तो हमको बहुत अच्छा था, दवा मिलता था, हम लोग इधर भाग के आता था, दवा मिलता था। अभी चिखली जाना पड़ता है, अभी भाड़ा भी बढ़ गया है और जाने को भी नहीं मिलता है हमको, बहुत परेशानी हो जाता है हम लोग को। कुछ हो बम्बौली भागो नहीं चिखली भागो। यहाँ का लोग को कैसा सुविधा मिलती है? अभी क्या करे, कोई बोलने वाले नहीं, सब गए गांव को। अगर इधर खुल जाएगा तो अच्छे रहेगा। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, लेके जाएगा, लेके आएगा, खांसी उसी दवा हुआ मिलेगा। कभी भी आए तो डॉक्टर इधर मिलता ही नहीं हमको, तो वो बोलता है नहीं डॉक्टर नहीं है, तो ऐसा बोला मतलब हमने इधर से रिटर्न अभी जाना पड़ता तो मुश्किल होता है। मेन बोले तो हमको नाइट में भी इधर कोई नहीं है, डॉक्टर भी नहीं रहता है, तो ये भी नहीं, वो मुश्किल होता है। बायणा भलायकी केंद्र चालू करचें अशी मागणी मुरगांवचो उपनगराध्यक्ष सैफुल्ला खानान केल्या। सड्याकार जावं वास्कोकार जावं आमचे मुरमुगांवकार हांकां सगळ्यांक एक हॉस्पिटल हांगा मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्यांतली बरे गोश्ट जातली आनी आमकां सुविधा बरी जातली अशी म्हणून। डॉक्टर एक ना दुसरो डॉक्टर आसपा जाय, क्लिननेस आसपा जाय, हांगा त्रास जाता। वास्कोच्यान दिशांत परब। भुरग्यां मदल्या कौशल्याक उर्बा दिवपाची गरज आसा। बाल चित्रपट महोत्सव आयोजीत केल्ल्यान उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान गोंय मनरिजवण सोसायटीची तुस्त केली। 3 दिसांच्या बाल चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यावेळार तो उलयतालो। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान शुक्रारा 3 दिसाच्या बाल चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण केलें। हो महोत्सव मडगांवच्या रवींद्र भवनात चल्ला। भुरग्यांक प्रोत्साहन गावना, एनकरेजमेंट गावना। सांगपाचें म्हाका गर्व दिसता की आमच्या भुरग्यांमध्ये इतकी कला आहा, इतको टॅलंट आहा, अजब दिसता। पूण तेजी कला एनर्जी आसता पळय ती चॅनलायज करपाची गरज आसता। तांकां बरे भशेन मार्गदर्शन दिवपाची एक गरज आसता। आमचें इमॅजिनेशन वाडोवपाक भुरग्यांक आमी शिकोवपा जाय। तुमी खंयचे भाशेन तुमची कला आहा पळय ती वापरूं शकता पळय ती। हें काम आयज यशचे नातीन घेतलेलें आहा। चित्रपट दाखोवपाकूच न्हू, चित्रपट दाखोवपाकूय खरें बरें आहा, पूण वर्कशॉपाक घडोवन हाडल्या पळय तांकां म्हत्व आसता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। मळा वाठारांत सुडा वरवीं ल्हान फुटबॉल ग्राउंड, व्हॉलीबॉल कोर्ट आनी इंडोर स्टेडियम बांदतले। हें काम ऑगस्ट म्हयन्यात सुरू जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। युवा संघटनेन गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या फुटबॉल शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यावेळार तो उलयतालो। ल्हान भुरग्यां खातीर हें शिबीर मळा वाठारांत आयोजीत केल्लें। Suda, a project where half ground football ground, Dr. football ground, and volleyball mare, volleyball court here, and an indoor mini indoor stadium, come a small hall for the people of Mala. थंय प्लॅनिंग ताजे फक्त ड्रॉइंग फायनलायझेशन जावपाचें आहा। तें ड्रॉइंग फायनलायज जालें की केन्ना तरी जून जुलय म्हयन्यान म्हाजें टेंडर येवन म्हाका दिसता बाय ऑगस्ट हेजो वर्क वील स्टार्ट to convert this into a full-fledged sports facility for the people of Mala. बॉलाच्या अर्दो बॉल ताच्या अर्द्याची सायजीचो आसतलो, बट म्हाका दिसता ताका पॅशन डेवलप जाय जाल्यार ही कॅन बिकम अ एक्सलंट फुटबॉलर इन नेक्स्ट 5-6 years. And this passion is what is required for anything. मागीर तें फुटबॉलूच अशें न्हय. If you want to work for the society, you want to work for some other cause, म्हाका दिसता this attachment to that job is a priority. It is up to you to take the benefits what our government is doing. Through GFDC, we are promoting football all over Goa.
Right now we have over 2,600 grassroots trainees, and we would like to start many more centers so that more and more youth can get involved. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.